नमस्कार, हांव शेफ विनोद नायक. आयच्या रेसिपीन आमी करतले आमट तीख. आमट तीख आमी हेजे पयलीं बी केल्ले आसा आनी भरपूर आमट तीख आमचे येवपाचे आसा. कित्याक वेगवेगळे नुस्तें, वेगवेगळे स्टायल आनी वेगवेगळे प्रेजेंटेशन, वेगवेगळे लूक. तर गोंयचे एक ऑथेंटीक रेसिपी आयज हांव तुमचे फुडें घेवन येतलो ते आमट तीख. आतां आमट तीख करपाचें कशें ते पयलीं व्हिडिओ सारके वेवस्थीत पळोवन घ्या. नुस्तें, वागोळी, तुमकां जाय तसलें नुस्तें घेयात. बरें एकदम टेस्टी, एक्स्ट्रा टेस्टी आसता आनी चड हितून बारीक बारीक कांटे वचना, मातशे दाट कांटे आसता पूण खावपाक एकदम रुचीक लागता. तर हेका मीठ लावन आमी मॅरिनेट करून घेवया. मीठ हांगासर हांव मोठें मीठ वापरतलो. सी सॉल्ट जालें, रॉक सॉल्ट जालें, पिंक सॉल्ट जालें. हे दिसांनी पिंक सॉल्टाचे सिस्टम भरपूर येयल्ले आसा. बरें आसता, हे सगळें हेल्थी उरता आनी एक वेगळोच टेस्ट येता. कळ्ळें तुमकां न्ही? तुमकां जाय ते भाशेन तुमी मीठ वापरा. म्हाका मीठ मोठें जाय पडटा. आतां आमटाण हे भाशेन हांव ताजें चडशें ताजें वापरता. ताजें ना जाल्यार मागीर ते ड्राय जाल्ले वापरले जाता, तुमकां जाय ते भाशेन. तर ह्या भाशेन सोलून 3 ते 4 घेवप आनी गरम उदकान मातशें बुडोवन दवरप. अशें नॉर्मल उदीक घेतलें जाता. मिरसांग तुमचे तिखसाणी हिसपान वयर सकयल तुमकां केले जाता. तुमी जितले तीख जाय त्या हिसपान तुमी मिरसांग वापरतले. हांगा आमी हिरवी मिरसांग वापरला आनी 2 टायपाचे तांबडे मिरसांग घेतला. एक कश्मीरी आनी दुसरे बेडगी. गोंयचे मिरसांग मातशे म्हारग येता. गोंयची मिरसांग आसल्यार गोंयची मिरसांग वापरात, नाजाल्यार बेडगी तर आहाच. तिखसाणीक बेडगी आनी कलर येवपा लागून कश्मीरी मिरसांग आहा हांगासर पळयात कितले 4 आसा कलर येवपाक. आनी हे बेडगी कसले तीख मिरसांग त्या भशेन तुमी घेवपाक शकता. 6 आनी मिरयो 10 ते 15. हातून आले वतले, लसूण वतले आनी जिरे वतले. तर हे क्रिस्तांवचे रेसिपी हातून हे रेसिपीन हे सगळें वता. हिंदू स्टायल आमी ऑलरेडी केल्ले आसा. मागीर लोक येतले भशेन म्हणटले आमी जिरे घालना, आमी मिरे घालना, आमी आले घालना, आमी लसूण घालना. तर बाबा मातशें रिसर्च करपाचें. कितें हिंगा येवन सांगपाचें पयलीं आमी रिसर्च केल्ले शिवाय आमी कसले कामां करना. हांव 20 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आहा. बऱ्यांतले बरे 5 स्टार हॉटेलान अरावंड द वर्ल्ड हांव वचून येयला. लसूणाचे पाकळे आहा 4, एक धाकटे आल्याचे तुकडे, तिकी, अर्दो टीस्पून आसा. चड घातल्यार मातशें कडू मारतले. अर्दो टीस्पून पुरो. हळद हांव आख्खे हळद घेवन हे भाशेन पिठो करून घेता. तितून कितें तुमकां ताजें हळद जे फ्लेवर आहा न्ही ते तुमकां कितें ते कळटले. तर आनी 4 लवंग. आता हे सगळे एकत्र घालून आमी वाटप तयार करया. इल्लो उदक घालता आनी वाटप तयार करता. वाटप जाल्लें आसा आमचे अर्दे. आतां हांव घालता हितून आमटाणा भितर जे बिये आहा न्ही ते सगळे काडून घेवप. पल्प काडून हे भाशेन मागीर वांटून घेवप. कलर म्हणटा न्ही त्या भाशेन वचपा जायना ताका लागून. पळय हे आमचे वाटप जाल्लें आसा. आतां कसले कायल घेया, तोप घेया, तुमकां ते जाय ते भाशेन. हे फ्रायींग पॅन घेतला हांवें, धाकटे पोर्शना. तेल घालता 3 ते 4 टेबल स्पून आनी एक मिडियम सायज कांदो हे भाशेन शिनून घेतला हांवें. तळसून घेवया. बरें सॉफ्ट जावपा जाय. कलर नाका हांगा. बरें सॉफ्ट करून घेवया. इल्लें मीठ घालता. मीठ घातल्यार कितें कांदो रोखडो शिजतलो आनी एक वेगळोच फ्लेवर येतलो. जाता बरें जेवण बरें जाता. कांदो जाल्लो सॉफ्ट जाल्लो आसा. आतां हांव घालता मसालो. आतां मसालो घालून ह्या कांद्या वांगडा मसालो बरो भाजून घेता. बरें तळसून घेवप. मसाले शिजोवन घेवप. पयलीं गॅस फास्ट करया आनी मागीर मिडियम करया. इल्लो उदक घालता. मिक्सरान जितलें आसलेलें उदक
सगळे मसाला काढून घेतला आहे, वेस्ट काहीच जाऊ नका सर. आता बरे मिक्स करून घेऊया आम्ही. मसालो शिजवून घेता आता 5 ते 7 मिनटां बरे भाजून घेतल्या पुरो. हे भशेन दाट जातले मसालो. बरे एकदम दाट जाल्ले आसा. इल्लें मीठ चॅक करया. आता हिरवी मिरसांग घालता 4. आता बरे तीख जाय पडटा म्हणून हिरवी बड जाय चिली घातला हांवें. आता घाले नुस्तें. मसालो आमचे ऑलरेडी बरे शिजलेले आसा. आता बाकीचे आमी हे मसालो हे नुस्त्या वांगडा शिजोवया, तेन्ना येतले मजा. वागोळी नुस्तें तुमकां जाय ते भशेन तुमी नुस्तें घेयात. बरें मिक्स करून घेवया. हे नुस्तें मोडटलें म्हणून अशें काय टेन्शन ना. हे मोडबी नुस्तें न्ही, बरें घटमूट नुस्तें आसता आनी खावपाक बरें रुचीक लागता. आता कितले लोकांक वागोळी आवडटा म्हाका मातशें सांगात आं कमेंट सेक्शनान. हा 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 परमळ तो वास बरो येवपाक लागला. आता आनी एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहा. लोक म्हणटा वास म्हणनाका, थोडे म्हणटा परमळ म्हणनाका. पण हांवें म्हणपाचें कितें, ल्हानपणासून आमी बरो वास येयलो जेवणाचो हेच भशेन म्हणत आयला. तर म्हाका सजेस्ट करा मातशें. आहा तर हे आसलेले आमचे आयचे रेसिपी. जेवण आमी टेस्ट करून पळोवया. हे आसलेले आमचे आयचे व्हिडिओ. मेळया फुडल्या रेसिपीन फुडल्या व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.